ना की शिगमोत्सवची कमिटी आम्ही ज्यांना काढलेली त्यांना स्वतःहून कोरियाचे आमदार प्रताप सिंग म्हटलेले की शिगमोत्सवच्या हेतून राजकारण येऊन जायना. पण आयज जर कमिटी मुद्दाम पळयली तर पहिली गोष्ट की जशी खंयची कमिटी जर काडटले आमी जाल्यार पयली एक अवेरनेस जाल्यार खंय तरी बोर्ड लावचो पडटा नाल्यार खंय तरी एक न्यूज येवचो पडटा पेपरार की म्हाका दिसता ह्या कमिटीच्या बाबतीत खंयच न्यूज येवंक जाय. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट शिगमोत्सव हो फुल सत्तरीचो आहा. सत्तरीचो आसल्या कारणान प्रत्येक जे प्रतिनिधित्व करता किंवा जे पुढाकार घेतात तांकां पहिली गोष्ट कळोवंक दी. अदरवायज दुसरी गोष्ट पंचायत आहा आमच्यो पंचायत क्षेत्र. पंचायत क्षेत्रांत म्हाका प्रत्येक पंचायतीन जर तुमच्या वाठारांत जर एक जर सर्क्युलर धाडलेले तर ते पंचायतीचें काम आसलें की सगळें अवेरनेस करपाचें. ते पंचायतीनच ते सर्क्युलर वचूंक ना. तिसरी गोष्ट अशें जावना की बाबा लास्ट टायमार जसो माकड टाकपाचो मोर्चा तो खंय तरी दिशाभूल करून दुसऱ्या वळयलो आनी तो वळयलो आनी तीच तेजें रुपांतर कमिटीन केलें कमिटी काडपाक. म्हणजे प्रत्यक्षात दिसून येता की खंय तरी काँग्रेस प्रणीत आमी मुद्दाम शिगमो साजरो करता. आयज शिगमो म्हणटा तो सगळ्यांक सार्वजनीक. आमी म्हणना की आमची नांवां वगळ्ळी किंवा वगळपाची न्हू. वगळपाची नांवां पण आमची नांवां वगळल्या बद्दल आमकां प्रश्न ना. पण नांवां वगळटाना कमिटी काडटना किंवा कमिटी नवी स्थापना करतना किंवा शिगमोत्सवच्या बैठकीत बसतना एक औपचारिकता आसता की बाबा पेपरार तुजो न्यूज येवंक जायो. पेपरार अवेरनेस वचोवंक जाय. गांवागांवांनी लोकांकडे पावूंक जाय. बक्षिसाचे लोकांकडे पावूंक जाय. अचानक येता आनी अचानक मिटिंगी घेतात आनी खंय तरी लोकांक दाखोवन दितात की स्वताहून आमदार दाखोवन दितात दोगूय आमदार की आमी बाबा काँग्रेस मार्फत शिगमो खातीर करता. शिगमो हो सरकारच्या पयशान जाता. म्हाका दिसता तेंच्यांनी आवश्यक करपाचो शिगमो. जर तेंच्या दोगांकडे कॅपेसिटी आहा प्रायवेट तुमी फंडींग काडात आनी स्वताच्या बॉक्सांतले फंड काडून तुमी काँग्रेस शिगमोत्सव म्हणून करात अशी माझी इच्छा. सांगा म्हणजे आता आमी जर जाय जाल्यार शिगमोत्सव सेम वचून बंद काडू शकता. पण हेजेर उरपाटो आसले येतो. पण हेच बॉम्ब मारून सुटलेले दोगूय जाण की आमी शिगमोत्सव करायला फुडें निघालो होतो आणि हे बीजेपी लोकांनी बंद केला शिगमो. हे परती बोंब वाडटा. चोराचे उलटे बोंब म्हणटा त्यो शांत. आमी लोकल पब्लिकाक कित्याक तुमी धरूंक जाय किंवा आमी कित्याक जबाबदारी आमचेर घेवंक जाय. ती तेंची जबाबदारी. जे कोण आतां अध्यक्ष जाले बाकीचे लोक जे कमिटीन आसा तेंची जबाबदारी. ताका आमी काय करूं शकना. हांव परत एकदां सांगता शिवो जर जबाबदार 10 पटीन ही आतांची कमिटी जबाबदार आसा.